आज सप्टेंबराची 4 तारीख. आज आमचे मोदें ओल्ड गोवाचो डिऑन फेर्नांडीस आमचे मोदें हाचीर आसा. तो डिऑन, आज आमी खंयच्या सांताचो उगडास करता? आज आमी सेंट रोज ऑफ विटोबू हिका उगडास करता. ह्या सांताचो जल्म केन्ना जालो तो आमकां सांगशी? विटोबूची रोज एक नेण्टी वस्तरी विटोबू गांवांत जल्मली. ह्या सांताच्या जिवितांत ज्यो भोव महत्वाच्यो वस्तू घडल्यात त्यो कितें जावन आसात? गरिबान ते जल्मले आनी ल्हानूच आसतना ताका मागणें करून आनी गरिबांक आदार दिवंक खूब आवडटाले. रोज 10 वर्सांचे आजून जावंक नासले आनी आग्वार मारी ताका भेटली. तिणें ताका फ्रांसिसाचे तिसरे अर्दीन भितर सरून सगल्यांक पिराजीत करून शिकोवन दिवंक सांगलें. त्या काळार फेड्रिक दुसरो पवित्र रोमाचो पातशाह आसलो आनी ताणें तशेंच केलें आनी ती माद्री जाली. आपल्या हातान कुरीस घेवन जेन्ना ते रस्त्यार चलताले ते लोकांक भावार्थी आनी जेजूचे विस्वास जावंक हुस्कायताले. 15 वर्साचे पिरायेर तेन्ना ताणें माद्रीचें घर सुरू करूंक प्रयत्न केलो, पूण सफल जालें ना. ह्या पासत मागण्यान आपलें जिवीत सोडूंक ते आपल्या पायचे घरा गेले. जानेवारीचे 1250 वर्सा विटोबू गांवाचे लोक पाप साहेबाचेर आठ उलोवपाक लागले आनी रोजान पाप साहेबाच्या पक्षान उलोवन ताका आपलो सहकार दिलो आनी ह्या पासत ताका आनी ताचे फॅमिलीक गांवांतली भायर काडली. 5 डिसेंबर 1250 ह्या दिसा रोजान पातशाय बेगीनूच मरतलो म्हूण सांगलें आनी तशेंच जालें. डिसेंबराचे 13 पातशाय ह्या संवसारांत अंतरलो. तर ह्या सांताक मरण केन्ना आयलें तें आमकां सांगशी? विटोबू गांवांत मार्चाचे 6, 1251 ह्या वर्सा रोज ह्या संवसाराक अंतरले आनी ताच्या फेस्त सप्टेंबराचे 4 तारखेर समरपता. डिऑनान सांगल्या ते भाशेन आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो आडखडी येतल्यो. आमी देवाचेर सदांच बावार दवरूंक जाय आनी देवाच्या बावार्थान आमी जेन्ना आमचें पावल मारता तें केन्नाच बेश्टें वचचें ना. तर डिऑन तुका आनी म्हाज्या मोगाळ पळयणारांक हांव देव बरें करूं. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.